केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांतलो गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा व्हड आंदोलन जालें। हे आंदोलनाक 150 समाज वावरप्यां सयत गोरक्षकांनी तेंको दिलो। ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशना सयत आंदोलन करप्यांनी केल्या। मजगतीं ध्यान फावंडेशनान जामावलेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप चुकीचो आसा। ही घडणूक जामावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा असो दावो थळाव्यांनी केला। ध्यान फावंडेशनान लोकांची दिशाभूल करता असो आरोपूय थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो। आयतारा बांदोडा वाठारांतल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो। 39A सयत फर्माकुडी येवपी IIT प्रकल्पाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केलो। ह्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून पुराय वाठार नश्ट जातलो, देखून हो प्रकल्प आमकां नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत थळाव्यांनी मांडलो। थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक विरोध आसल्यार पंचायतीचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगले। चिंबला ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वातावरण गरम जाले। नियोजित ग्रामसभा वेळार जावंक ना असो आरोप करून थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायली। म्हजे घर येवजणे खाला गोंयांत बेकायदेशीर थारायिल्ल्या घरांचे नियमितीकरण करपाचो प्रस्न चिंबला ग्रामसभेत उबो जालो। मजगती ग्रामसभेत हजर आशिल्ल्या थळाव्यांनी आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस फाटले 4 वर्सांत ग्रामसभा कडेन दुर्लक्ष करून गांवच्या लोकांचो अपमान केला असो आरोप करून एकमतान थाराव समन केलो। आमदाराच्या खंयच्याच अनधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असोय ग्रामसभेत थळाव्यांनी निर्णय घेत बहिष्कार घातलो। आयतारा सकाळी बेताळबाटी सनसेट दर्यावेळेचेर एक नुस्तेमारी बोट उमथुपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक घडटाच दृष्टी लायफ गार्ड जे आसा तांणी बेगोबेग धाव घेवन बोटींत आशिल्ल्या 11 जाणांक सुखरूप वाटायले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बोटीचो जो मोटर पंप आसा तो फेल जाल्ल्यान ही घडणूक घडली अशें कळटा। 11 जाणां मदल्या एकल्याक स्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान ताका जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलो अशें कळटा।